मॉन्सून सोंपलो तरी गोंयांत पावसाचो नेट सुरूच आसा। अरबी दर्या आनी बंगालचे खाडीत तयार जावपी मोन्था चक्रीवादळाचो गोंयाकूय फटको बसला अशें कळटा। हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला। आयतारा पणजेंत 69.2 मिलीमीटर जाल्यार मोपा 35.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। फाटल्या 24 वरांत दाबोळी सगळ्यात चड 131 मिलीमीटर जाल्यार साग्यां सगळ्यात कमी 36.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। पावसाक लागून शेतकारांचें लुकसाण जालें। तशेंच राज्यांत कांय वाठारांत झाडांची पडझड तशेंच घरां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात। पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या। हांगासर अचानक आमचे घर पडले। माझी मम्मी बीन GMC सध्या एडमीट हा आणि पप्पा बीन कामाक गेला आणि आम्ही सारखी गरीब गणीत सारखी आणि मातशी हेल्प करची आमची। कितें कशें पडलें हें जाणां भितर सगळे हे जाल्लेले वाडी लागलेली आसली ताका लागून पडलां। हय केन्ना पडलें? आतां पडले दिसता म्हाका खबर ना। मी गेल्लो एग्जामीक न्हू सो। आनी कोण नासलो घरान? कोण ना घरान। घरान कोण आसलो जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता। प्रॉब्लेम जातालो न्हू।